आमगेर पुलीस आयले आनी पुलीस येवन थंय म्हाका सोदपाक लागली. म्हाका सोदता म्हणसर हांवें संकल्पाक फोन केलो. संकल्पागेर 5 मिनटां भितर संकल्पागेर पुलीस आयले. जनागेर आयले. आज सकाळीं परत 7:30 सुमार आमगेर घरा कडेन परत आयले. सो सांगपाक वायट दिसता की जसो केंद्र सरकारान मोदी जसो अंबानीच्या तालार नासता थंय केंद्रान, त्याच पद्दतीन त्याच धर्तेचेर आतां हो आमचो CM आसा, हो आतां नीता अंबानी हांगा गोंयांत येवपाची आसा, ISL जावपाची आसा. नीता अंबानी खंय त्रास जावचे न्ही, ISL बरे भशेन जावचे, ही कदाचित ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर दिली आसतली. आनी हो आपले दबाव तंत्र वापरून हांगा पुलिसांक आमच्या घरा हाडून आमकां सतोवपाचें ताणें हें चालू केलें. विशय इतकोच आशिल्लो की आमचो डिमांड आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा ते गोंयकारांक मेळचे. आनी ते ISL ऑर्गनायझर येवन खुद्द स्वता CEO येवन ह्यो आमच्यो डिमांड मागण्यो मान्य केल्यो आनी आमकां सांगलें, ओरल अश्युरन्स दिले, रिटर्न अश्युरन्स कांय दिवं नाशिल्ले. आनी सोमार पर्यंत आमच्यो मागण्यो वर्क ऑर्डर मेळटली म्हूण आमकां अश्युरन्स दिली. त्या मेमोरंडम तेजे पयलीं केल्लो. ह्या मेमोरंडमाचेर आज कलेक्टरान वचून थंय आतां हे सांगता कित्याक इन्स्ट्रक्शन हेंच्याच कडल्यान गेल्या आसतली की आमकां अरेस्ट करा म्हणून. अरेस्ट करा फक्त आमकां भंय दाखोवपाक, थंय आमी कांय करचें न्ही म्हणून. पूण एक सांगता, सोमारा जरी हे नेगार गेले उतराक ISL ऑर्गनायझर, ते जर गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक पावले ना, हांव इतकेंच सांगूंक सोदता, एका कापडान बायल म्हातारी जायना. ISL मॅचीस ज्यो आसा मार्च पर्यंत चलपाच्यो आसा. जर सोमारा जर ते नेगार गेले, कदाचित आज हे 2-3 दीस ते बोवाळ करता जाल्यार नीता अंबानी बी येवपाचें आहा म्हणून ते चड मातशें प्रेशर घालता, कित्याक तिका त्रास जावचो न्ही म्हणून कदाचित खुद्द CMन लक्ष घातलां आसतलें भितर. पूण ह्यो जर मागण्यो सोमार पर्यंत मान्य जायना, मार्च पर्यंत मॅची आसतल्यो, हें ऑर्गनायझर लक्षांत दवरचें. आमकां सांगलेलें आसा तो PI आसा तो तुमकां अरेस्ट करतलो एनी टायम. हांवें म्हणलें करूं न्ही, आमकां जाता तेन्ना अरेस्ट केल्यार कांय प्रॉब्लम ना. तुमचे कन्सर्न जे PI आसा ते तुमकां अरेस्ट करतले, बिकॉज तांकां ऑर्डर जी येयला ती कलेक्टरा कडसून येयलेली आसा. सो ते तुमकां अरेस्ट करतले. आमी म्हणलें तांकां जाय तेन्ना आमकां अरेस्ट करून आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आमचो म्हणलें ISL ते तुमचे अग्री जाले म्हणून तुमच्या अगेन्स्ट आतां कोणी कंप्लेंट केली म्हणून तुमकां अरेस्ट करपाक हाडले? ना, आमच्या कंप्लेंट कोणें आमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट केलेली ना. ISLन आमी जे मेमोरंडम दिल्लो पळय ते मेमोरंडम तेंचे कडेन आतां पावलो. तेज्या उपरांत आमची ISL कडेन मिटींग जाली. ISLन एग्री जाले. तेन्ना आमी ISLक उतर दिले आनी प्रेसाकूय सांगलेलें की बाबा जेन्ना आमचे डिमांड एग्री केला, गोंयकारांक बिझनस दिवपाक लागून ते एग्री जाला आनी मंडे पर्यंत टायम मागलेलो आसा, ते पर्यंत आमी बाबा कसलेच प्रोटेस्ट करपाना ISLच्या अगेन्स्ट आनी तांकां डिस्टर्ब करपाना. सो अचानक पुलिसांचें कितें जालां, गोवोरमेंटाचें कितें जालां खबर, गोवोरमेंटाक खंय तरी खटकलें आसतलें की बाबा जे आमी करूंक शकना ते हेंच्यांनी तेंचे कडेन सेटलमेंट करून गोंयकारांक बिझनस दिला. कित्याक बरोवन पुलीस मागता. आतां पुलीस कोणाचे अंडर होम मिनिस्टराचे. होम मिनिस्टर कोण? आमचो गोंयचो CM. सो गोंयच्या CMन म्हाका दिसता बिंग अ होम मिनिस्टर हेंचेर प्रेशर घातलेलें आसतलें की बाबा तुमी इन रायटींग घ्या म्हणून तेंचे कडसून. ते जाणा आमी इन रायटींग दिवपा ना म्हणून. सो ते अरेस्ट करपाक सोदतले, करूनी तांकां अरेस्ट. खबर ना आमकां खंयच्या सेक्शनाचेर करपाक सोदता ते म्हणटा. कितें जी आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा पळय ती कॉपी आमी कलेक्टराक दिलेली, दोनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. त्या कलेक्टरांनी खंय PIक धाडलेलें आसा कित्याक ते डिस्टर्ब करपाचें आसा. सो तेंचे कडेन तांकां अरेस्ट करना, तेंचे कडसून अंडरटेकींग घ्या कितें बाबा ते थंयसर हे करपाना, डिस्टर्ब करपाना म्हणून. ते मेमोरंडम जो आमी दिल्लो आसा तेजेर आमकां ते अरेस्ट करपाक सोदता. जेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा ऑलरेडी जी आमचे तेजे उपरांत मिटींग जाली ISLचे, दे एग्रीड आनी मंडे पर्यंत तेंच्यांनी आमी सगळ्यांक वर्क ऑर्डर दिता म्हणून सांगला जाल्यार हो विशय खंयसून येता काय म्हटलो आमी डिस्टर्ब करतले. आतां तांकां कितें जालां, हे खंय तरी काँग्रेस पार्टीक क्रेडीट मेळटलें, काँग्रेस पार्टीने खंयसर तरी गोंयकारांक लागून सेटलमेंट केला, झगडला म्हणून हे तेंचे कडेन म्हाका दिसता पळोवपाक जायना दिसता. म्हणून म्हाका दिसता हो गोवोरमेंट आमकां प्रेशराचेर अरेस्ट करपाक सोदता. सो हांव गोवोरमेंटाक सांगपाक सोदता, एकदां न्हू, दोनदां न्हू, 10 फावटी तुमी अरेस्ट करा, बट गोंयकारांचो इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले. ISL फुटबॉल टुर्नामेंट जेन्ना गोंयांत जाला तेन्ना प्रत्येकदा गोंयच्या लोकांक काम मेळ्ळें आहा. ते जावं लॉजिस्टीक, ते जावं प्रोडक्शन, ते जावं मॅनपावर, जावं ते आनी कसल्योय रिक्वायरमेंट ते सगळे गोंयकारांक मेळ्ळें आसा. आनीक ह्या फावटी बी आमी तेंच केलां जें सरकारान करपाक जाय आसलें, जें सरकाराचें जबाबदार मुख्यमंत्र्यान करपाक आसलें, तेजें मंत्र्यांनी करपाक जाय आसलें, आमदारान करपाक आसलें. ह्या लोकांची जे गोंयचे लोक जे वेंडर्स आहात, जे वेव्हारां वेगवेगळे वेव्हारां आसा ह्या इव्हेंटाच्या, त्या लोकांची बाजू हेमी कमिशन घेवचे पयलीं उलोवपाक जाय आसलें. बाबा तुमी जो ISL टुर्नामेंट करतात जे पळय तुमकां रिक्वायरमेंट आसा लॉजिस्टीक प्रोडक्शन एरिया त्यो सगळे तुमी गोंयकारां कडेन घेवची म्हण. पूण हे न्हिदले म्हण आमकां जागे आसा तांकां हें मुखार घेवन वयचें पडलें प्रपोजल. कित्याक हे सगळे वेव्हारां आसा तुका खबर, हे सगळे सरकार खंयचे खंयचे वेव्हार आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, केन्जिला खबर आहा.
कोण मायनिंगे तूं आसा ते काड चोडपाय तूं आसा कोण ते बाकी म्हादय विकपाय तूं ते सगळें तेतूंक ताका गोंयचें कोण्णापण केलां ताका आतां कोण जागे आसता न्ही आमी सोड जावं बाकी पार्टी NGO जागे आसता ह्या लोकांनी ह्या गोंयकारांक वाचोवपा खातीर आनी गोंय वाचोवपा खातीर मुखार सरपाचें आनी आमी आमची तेंची जबाबदारी पळय कितें आसली आमी केलां ती म्हणल्यार खरें आमकां क्रेडीट दिवप ती खरें आमचे रातीन वलीस धाडप न्ही ती म्हणल्यार आमकां शाबासकी दिवपा जाली मुख्यमंत्र्यान बाबा आमी न्हिदले आसता पसून तुमी बरें काम केलें तुमी तोखणाय करप इतली कमी अशें मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपा जालें आनी आपूण व्हरपा आमकां अभिनंदन करपा जालें पूण हेणी आमकां अभिनंदन करपाचें कितें आमकां पोलीस धाडलात आमी कितें वायट केलें बरें तुमी पोलीस कोणाक धाडपाक कोणाक धाडप जे पळय तुमचे मंत्रीमळ्या पळय कोण आसा पळय चोरता आतां तो एक रातचो चोरपाक आसता ताका धाडा मरे पोलीस कोण तो गुन्हो करता ताका धाडा चोरा आनी कोण ड्रग्स हाडून दवरतात फॅक्टरीत ताका थंय पोलीस धाडा मरे आनी कोण इलिगल मडक घेता थंय पोलीस धाडा मरे हांगा कोणा रे गोंयकारांक आनी गोंयची जनते राखपाक गोंयची जे धंदेकार तांकां राखपाक भायर सरता तांकां तूं पोलीस धाडटा